गोंय सरकारान सत्तेचेर कायम रावपा खातीर भाजपान जे बुरशें राजकारण चलयलां ताचे बद्दल गोंय प्रदेश काँग्रेसीच्या सेवा दलाचो उत्तर गोंय मुख्य संयोजक उल्हास वंसकारान पेडण्यान घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत तिडक उक्तायल्या। तशेंच लोकांनी वेंचून दिल्ले प्रतिनिधी आपल्या स्वार्था खातीर पक्ष बदलतात ते राज्या खातीर वायट आसा अशें मत उक्तायलां। आयज आमकां अशें दिसून येता की जे भाऊसाहेब बांदोडकर हेंच्यांनी आमचे गोंयचो सरकार आनी लोकांक बरें वेवस्थीत हे करून सरकार बरो चलयल्लो आनी आयज तेंच्यांनी आपले सगळे भवितव्य आनी आयुश्य लोकां खातीर भरपूर दिल्ले आसले जनतेक आनी गोंयांक लागून। आनी भाऊसाहेब बांचे विचार एकदम बरे आसले, बऱ्या विचारान आसले, ताणें बरे विचार हाडले तेंचे। आनी त्या वेळी मागासवर्गीय किंवा गरीब ह्या लोकांचेर जास्तान जास्त आनी लोकांची सेवा करप हेंचेर तेंचें लक्ष आसले न्हू। राजकारण अशें करिनासले की आयज लोकांचेर लाते मारप आनी स्वताचें घर उबारप आनी स्वताचे बंगले करप हे केन्नाच आयुश्यान करूंक ना तेंच्यांनी। पण आयज अशें दिसून येता आनी हें म्हाका भरपूर वायट दिसता। आनी अशा खोटारड्यांक जे खोटारडे आसा ते हे फक्त पक्ष बदलतात हे एकदम वायट आसा।